एनआयएने रेट टाकले पीएफआयच्या काही जणांना अटक केली. कितपत त्यांचा जाळा आहे गोव्यात? आत्ता मिडियांतल्यानूय म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा एनआयएन रेट पीएफआयचेर गोंयांत घातल्या म्हणून. नक्कीच जर रेट घातला तांचो कितें तरी संबंद ह्या लोकां कडेन पीएफआयचो आसतलो. ही सगळी इन्फॉर्मेशन काडूनच तेंच्यांनी घातल्या आसतली. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे पीएफआयचे कॉन्टॅक्ट्स जर आजुनूय कोणा कडेन आसत जाल्यार एनआयए तेंकांय रेट करतली. हें करप गरजेचें आसा आनी म्हाका हेजो पयलीं डावट आशिल्लो बट आतां कन्फर्म जालें तेंच्यांनी घातल्या उपरांत. बिहारान 12 सुवाती, यूपीन 2, पंजाब आनी गोंयान दरेकी एके सुवातेचेर धाड. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण एनआयएचे टिमीन फोंड्या नागा मस्जिदी कडेन एकल्याचे रेड मारून कांय डॉक्युमेंट ताब्यात घेतल्यात. रेडीन खंय एनआयएन 4 राज्यांतल्यान वेगवेगळी डिजिटल सामग्री, बँकेच्या वेव्हाराचे डॉक्युमेंट, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया विशीं कागदपत्रां आनी 1 लाख रुपया कॅश जप्त केला. 4 राज्यांनी मेळून एकूण 16 सुवातींचेर रेडी मारल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.